इंडिया आघाडी अंतर्गत गोयचे दोनांतले एक सीट आम आदमी पक्षाक दिवचे म्हूण आमी मागला। फाल्यां जर दोनूय सिटां काँग्रेसीक वयता तर ह्या इंडिया आघाडी फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावत असो उलो आम आदमी पक्षाचे मुखेली अरविंद केजरीवालान गोयच्या कार्यकर्त्यांक मारला, अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान सांगले। हय, म्हजें नांव उत्तर गोंयच्या लोकसभेच्या उमेदवारी खातीर फुडें येयला। पक्षान ही जबाबदारी दिली जाल्यार निश्चितूच हांव तो घेतलो, अशें पाटकारान सांगले। आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे काल गोंया आयिल्ले। ताणे पक्षाचे कार्यकर्ते आणि उमेदवाराबरोबर चर्चा केली। उत्तरेत आणि दक्षिणेत प्रत्येकी 3 उमेदवार लोकसभा वेंचणुकेत देवपाक तयार आसात, पूण इंडिया आघाडीचे सीट वांटपाची चर्चा अजूनय चालू आसा। सध्या सीट वांटपाबद्दल स्पष्टीकरण ना। काँग्रेस आणि आपाच्या आमदारांचो आंकडो जेमतेम एक सारकोच, देखून एक सीट आमकां दिवपाची मागणी आमी केल्या। 22 तारखेक भाजपात व्हडलो राजकीय स्टंट जावपाचो आसा। ते उपरांत बेगीनूच वेंचणुकेच्यो तारख्यो जाहीर जातल्यो, देखून सीट वांटपाचो निर्णय बेगोबेग घेवपाची मागणी आमी केल्या। इंडिया अलायन्सा भितर चर्चा जाला, कितें तरी चल्ला आता इंडिया अलायन्साची चर्चा सुरू आसा। गोंयचो एक विशय आसा। गोंयांत आमी म्हटला की एक सीट आमकां दिवची, एक सीट काँग्रेसान करची, खंयचो ते अजून ठरू ना। गोंया भितर इंडिया अलायन्साक सपोर्ट करचे आमी लोकां कडेन मागला। आमचे जे सर्वेसर्वा आसा, आमचे जे बाबा अरविंद केजरीवाल नॅशनल कन्व्हेनर आसा, तांणी मागला की इंडिया अलायन्साक सपोर्ट करचो। तो मागीर कॅन्डिडेट आमचो आसूं, मागीर तो काँग्रेसाचो आसूं किंवा दोन्ही काँग्रेसाचे आसूं किंवा दोन्ही आमचे आसूं, ज्या तरेन नॅशनल इंडिया अलायन्साचे जे वांटप जातले त्या प्रमाणे इंडिया अलायन्साक सपोर्ट करचे अशें आमी लोकां कडेन मागता। कारण इंडिया अलायन्स इज फॉर नेशन। इंडिया अलायन्स इज भारताक कशें फुडें व्हरतले हाका उद्देशून जो एक फॉर्मेशन जालें इंडियाचें, ते इंडिया अलायन्स एक तातूंतल्यान जो कॅन्डिडेट दितले तांकां म्हजी मागणी आसा लोकां कडेन की तांणी पुरेपूर सपोर्ट करचो। पूण आम आदमी लोकसभा इलेक्शनांतल्यान फाटीं सरला तर नाही आम आदमी गोंया म्हणटा ना, गोंयांत आमी एक सीट आमकां मागला। एक सीट आमकां मागला, एक सीट काँग्रेसाक अशें जाला। सो ते खंयचे नॉर्थ गोवा सीट काय साऊथ गोवा सीट हे अजून ठरू ना। सो नॅशनल लेवलाचेर जे इंडिया अलायन्सा बद्दल चर्चा जातली, कारण आम आदमी पार्टी आज 92 सीट्स घेवन पंजाबान पावरान आसा। आवर नियर ओपोजिशन इज ओन्ली काँग्रेस। बीजेपीचे थंय 2च सीट आसा, ताच्या भायर तांचो एकूय आमदार थंय निवडून येवना। दिल्लीन 62 आमदार आमचे आसा आनी बीजेपीचे 6-7 कितें आसा, काँग्रेसाचे थोडे आसा। सो हे धरत जाल्यार एक काँग्रेस, सिन्स वी आर इन अलायन्स विथ काँग्रेस इन टर्म्स ऑफ इंडिया अलायन्स पंजाबाक, तो सिटाचे वांटप करता आसतना गोंयांनी आमचे 2 आमदार आसा, तांचे 3 आसात सध्या, बाकीचे बीजेपीक जॉईन जाल्या उपरांत इक्वेशन बदलला। सो ते इक्वेशन लक्षांत दवरून कशे तरेन सीट वांटप जातले हो विचार नॅशनल लेवलाचेर चल्ला। उत्तर गोंयांत इंडिया आघाडीच्या वटेन आपाचो अमित पालेकर देंवतलो अशी चर्चा आसा। हाचेर जाप दितना पालेकर म्हणटा, अजूनय वेंचणूक लडोवपाचें थारावंक ना। जर पक्षान सांगले तर एक निश्ठावंत कार्यकर्तो म्हूण उत्तर गोंयांत वेंचणूक लडोवपाची आपली तयारी आसतली, अशें अमित पालेकरान सांगले। नॉर्थ गोवा खातीर तुमचें खंय नांव येता म्हणून एस कॉम्पिटिशन टू श्रीपाद भाऊ म्हणून ह्या लेवलार कितें म्हणून खऱ्यांनीच अशी चर्चा? पहिली गजाल म्हणजे आय डोंट वॉन्ट टू बी कॉम्पिटिशन टू एनी लीडर ऑफ सर्टनली नॉट ऑफ बीजेपी। आमी आमच्या तरेन एक आमची इमेज क्रिएट केल्या। आमी आमच्या तरेन एक शुद्ध राजकारण करपाचे, जे राजकारण प्रोग्रेसीव राजकारण आसा ते करपाचो आमी प्रयत्न चलयल्लो आसा। इट इज टू प्रीमॅच्युअर फॉर अस टू रायट नाव से की हांव इलेक्शन लडटलो की हांव इलेक्शन लडचो ना। वेळ आयल्या उपरांत आमी ठरवया लडचें पडलें आनी जर लडोवपाची गरज आसा आनी पार्टीक दिसता किंवा आमचे जे एकत्र इंडिया अलायन्साचे लोकांक दिसता की आमी हें इलेक्शन लडपाक जाय, ते हांवें लडपाक जाय की कोणी लडपाक जाय, जाल्यार एज अ वॉलंटियर ऑफ द पार्टी, एज कशें म्हणटा ते आमी सरदार ऑफ द पार्टी, म्हणजे शूर आमी सरदार तशें म्हणटा, तशे तरेन जें काम करचें पडटलें ते प्रत्येक गोश्टीर करपाक जाय आनी करचेंच पडटलें। तेन्ना खंयच्याच गोश्टीक आज ना म्हणप आनी हय म्हणप इज नॉट द रायट आन्सर दॅट आय कॅन गिव यू। वेळ आयल्या उपरांत पळया, गरज पडल्या जाल्यार खुबश्यो गजाली करच्यो पडटल्यो आनी आमी ती करपाची तयारी दवरल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।